जेजूच्या पुन्हा जिवंतपणाक साक्षाव ह्या पास्का काळार आन्ना फ्रायरीच्या कोपेलांत हजारासच्या मोगाच्या गवळी बापानो, याजाक बापानो, धर्मीक भाव भयणीनो आनी तुमी सर मोगाच्यानो, परम पवित्र त्रिंदादीक समर्पिल्ल्या कर्नाटका कपजिन प्रांताचो प्रांतीय वडील मानादीक बाप ऑल्विन डायस आनी सर सल्हादार आनी कपजिन फ्रादीचे नांवी, तशेंच आयच्या ह्या बागी दिसा याजाकी दिक्षा जोडूंक आयते जाल्ल्या दियोकोनाचे नांवी तुमकां समेस्तांक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. जेजूचें आपावणें स्विकार करून ताचेंच रूप घेवन ताकाच हेरांक दिवंक आनी पासारूंक आनी जिणेच्या आखेर पर्यंत ताचो सहा वावरडी जावन जियोंक आयते जाल्यात आमचे कापुचीन भाव दियोकोन रोशन सिक्वेरा, दियोकोन क्लेमेंट पाउल डिसोजा, दियोकोन जॉयविन डायस आनी दियोकोन देवस्या इएल. देवाच्या आशिर्वादांनी आनी सा फ्रांसिसाच्या मजतीन क्रिस्ताच्या शेतांत सहा वावरडी जावन वावुरच्याक आसिसीच्या सा फ्रांसिसा बरी क्रिस्ताचो आसो जावन परजळच्याक ह्या आमच्या दियोकोन भावांक आपोवणें लाभलां. कर्नाटका कपुचीन वर्तांत फुलिल्ल्या ह्या दियोकोनाक कोडयाळ दियेसीचे धर्माध्यक्ष अधिक मानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना आज याजाकी संस्कार निमुखान सुवार्थचे दूत म्हूण तेलायतले. मात्र न्हय, लोकां मदलो लोकां खातीर लोकांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करचे, सक्रामेंत दिवचे, पथकां बोगसून लोकांक देवा लागीं राजी करचे आनी बलिदानां भेटोवचे मनियेरी जावन मागतले. याजाकी दिक्षा स्विकार करूंक आतुरायेन राखून आसच्या ह्या दियोकोनाक पवित्रत्मो आपल्या सुबाम देण्यांनी भरून दी आनी तांचे मरिफात देवाचे राज बळान परगट जावन दी म्हूण आमी मागया. तशेंच ह्या आमच्या दियोकोन भावांक देवाच्या सेवेक समर्पण दिल्ल्या तांची वडिलां आनी कुटुंबां संद्या पासोती आमी मागया. आनी प्रवेश गिता सोवें हो संभ्रम आमी आरंभ करया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मुगाळ भाव भयणीनो, सोग जाण तरणाटे आपलें समर्पण करूंक आयल्यात आसता. पवित्र सभा ताका साक्ष. पवित्र सभेचो एक ल्हान गटाक हांगासर आसा. बिस्प, याजक, धार्मीक, लायक भाव भयणी सक्कड घटक आसात. आनी तशें आसतना ही साक्ष आमची सासणाक बाळचेत आसली. तांचें समर्पणी सासणाचें. मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे तूं सासणाक याजक. आज आमी करची करणी देव मानून घेता तें खंडीत. देखून ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पदकां वळखून घेवया. आमकां आमी तयार करया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी आणि तुमकां भावणी म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या इतिहास होता. सोमिया देवा देवाची
close to पवित्र, be close to ईश्वर, be close to परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची साखरी करून घेवची म्हूण नाही, पूण ताणींच हेरांची साखरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलाय. तुज्या पवित्र सभेच्या म्हणयाऱ्यांक तांच्या कामान सुडसुडाय आनी बळेपण आनी मागण्यांत थिराय दी म्हण आमी मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. भावानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतेल्यात. ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच पावटी 500 भावां परस चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 27 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हें. ससनाक ससनाक याज. सर्वेस पोरांचं पुतकाला आपले मन बदल सोना. याजक तू ससनाक ससनाक मिल्की से देका वर्गा सो. सर्वेस पोरान मोच्या दनियाक सांगले बस उजव्याक मोच्या. तुझ्या दुस्मानाक हांव करता मनय तुझ्या पायांची. सेदेकाच्या वर्गासो ससनाक ससनाक याज. राष्ट्राची तू सर्ती करता, पृथ्वी रासवड चलयता. सर्वेस पोर तुझ्या उजव्याक आसा, मोडता बळसरायांचे. तू मिल्की सेदेकाच्या वर्गासो ससनाक ससनाक याज. तू मिल्की सेदेकाच्या वर्गासो ससनाक ससनाक याज. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, हर एक श्रेश्ठ यजकाक
मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशा पासत देवा हुजीर सेवा करूंक पदका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तस अस्कत मनीस जाल्ले निमती नेण्याऱ्यांची आनी सुकोवन पडलेल्यांची बिरमो चिंतूंक ताका कळटा. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें पोरजेच्या पदका पासत तशें आपल्याच पदका खातीर ताणें बलिदानां भेटयजय. आरोना बरी देवाच्या आपोवणे मेळ्ळेल्या करीत कोणीय मनीस ही व्हडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच बरी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची व्हडवीक आपणावन घेतिल्ली न्हय. बागार जाणें ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां, मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे तूं साश्णीक याजक. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक सकतल्या कडेन बोब घालून आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनवते करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या कालतेपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय देवाचो पूत तो तरी आपणे सोंसिल्ल्या कश्टांतल्यान विधेयपण तो शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतच ताचें उतर पाळतेल्या समेस्तांक सश्णाच्या तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक करून नेमलो. देवाचें उतर हें. सर्वस्पर तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्था. महिमा तुका येसुया. त्या वेळी जेजून तोमासाक जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या
आमकां बाप दाखय तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगाता आसोनी हांव कोण म्हण तुका समजना मू? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हण तुज्यान कशें म्हणयत? हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सतमनी नाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकीनच हांव उलयना. बापस म्हजे सवें रावून आपली चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हण हांव सांगतां तें तुमी सतमाना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवनपणी सतमाना. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करतां तीं कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकी वर्तीं कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरशीं बेतां. बापाची महिमा पुता मार्फत परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय विचारल्यार म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें ह्या जागी दिक्षा घेवच्या दियोकोन भाव ह्या जागी दिक्षेक फावत आसले म्हूण कर्नाटका कापुजीन प्रांताचो वडील मानादीक बाप ऑल्विन डायस गवळी बापा लागीं शिफारस करता. ही शिफारस मानून घेवन आनी देवाच्या आदारार पातयेवन गवळी बाप दियोकोनांक ह्या जागी वर्गाक वेंचता. ही विंचोवन जाल्लेंच आमी समेस्तांनी देवाचें व्हड उपकार म्हणली जाप दिवची. उपरांत उबी राबून संतोशान सोम्याक तीन बसूया म्हणल्या गिताचो श्लोक गावचो. ह्या जागी संस्कारणी घेवंक आसात ते मुखार सरात. दियाकोन रोशन सिक्वेरा, दियाकोन क्लेमेंट पॉल डिसोजा, दियाकोन जॉयविन डायस, हांव हाजीर आसा. दियाकोन देवस्या इएल, भोवमान अधिक बापा, ही आमच्या भावांक ह्या जागी वर्गाक उबारात म्हणून पवित्र सभा तुमचे लागीं मागता. ते ह्या जागी वर्ग घेवंक फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार केल्ल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसलेल्याचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आज फिलीप आनी जाकोब वा धाकटो जाकोब हाचें फेस्त. आपोस्तालांचें फेस्त करचें म्हळ्यार पवित्र सभेक कैनातलो संतोश. सान पेद्रू आनी पावलूचें फेस्त जुनांत 29 तारीखेर, सान तोमासाचें फेस्त जुलायच्या 3 तारीखेर आनी थोड्या दिसांनी मातियासाचें फेस्त. अशें धर्मदुतांची फेस्तां करचें म्हळ्यार पवित्र सभेचेंच फेस्त केल्लें बरें.
कित्याक सगळी पवित्र सभा धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्या. धर्मदुतांनी शिकयल्ली शिकोवण जिवी जिवाळ आजून पर्यंत आमचे मदें आसा. तांच्या बरपांतलें आमी वाचून देवाचें उतर हें म्हणटा हांव. आपोस्तलांनी बरयल्लें जावं मातेवान जावं जुआवन वा तांच्या सिसांनी बरयल्लें मार्कून वा लुकान, ही सुवार्ता देवाचें उतर हें मनशांनी बरयल्लें उतर. आनी त्या देवाच्या उतराचेर होंदोन आमी सगळी पवित्र सभा कशी चलोवन व्हरची म्हणून समजून घेता. फिलीप ताचो उल्लेख आयच्या वांजेलांत आसा. जाकोबाचो उल्लेख पयल्या वाचपांत आमी आयकलो. जाकोबाक जेजू दिश्टीक पडलो म्हणून सांव पावल सांगता. ताचे विशयान चडीत कांय ना पवित्र पुस्तकान. जाकोबाचें पत्र आसा तरी तें ताणें बरयल्लें म्हणलो दुबाव आसा. हो आल्फेवाचो पूत जाकोब वा इतर खंयचो एकलो जाकोब, ताची सारकी आमकां पवित्र पुस्तकान ताणें केल्ल्या कामा विशयान चडीत माहीत ना. पूण फिलिपा विशयांत आयचो उल्लेख भोव सोबीत. जेजू एक गुंडाळेचें सत आमकां सांगता, आमकां बाप दाखय. जेजू म्हणटा, कोणें म्हाका पळयला गी ताणें बापाक पळयला. आनी अशें जेजू आनी बाप एकच. कालच्या दिसा आमी आयकलें एक निमाणें वाक्य वांजेलांत, हांव आनी बाप एकच म्हणून. हो एक व्हड मिस्तेर. देव बाप आनी पूत एकच. एक तुटोवंक जायनातल्या बांदांत जियेतात म्हणून सोमयान आमकां समजयलां. आनी त्या तुटोवंक नजो जाल्ल्या बांदांत आपोस्तलाच्या कामांत आपोस्तलीक काम जेजू हाडून आयिल्लो बापात हांव धाडलोलो जावन ताणें 12 जाणां सिसांक धाडलें आनी तशें आज तो 4गांक धाडटा. आनी हें धाडलेल्याचें मिसांव कितें गी म्हणून ह्या शुभ अर्थे मारिफात आमी समजो जाय. तशेंच पयल्या वाचपा मारिफात तांचें गन कितें म्हणून दुसऱ्या वाचपा मारिफात. पयल्या वाचपांत सांव पावलू कोरिंतकारां बरोवन 15व्या अध्यायांत स्पश्ट समजयता, जें कितें म्हाका लाबिल्लें तें हांव तुमकां सांगतां. जें कितें हेरांनी म्हाका सांगिल्लें आसा आमच्या भावार्थाचें बळावें सत तें हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो पवित्र पुस्तका प्रमाणें. आनी जेजू क्रिस्त पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा जिवन जालो. आमच्या भावार्थाचें मळावें सत आमकां नितीवंत करच्याक तो जिवन जालो. आमकां बोगसूच्या खातीर तो मेलो. देखून आमच्या पातकांचें बोगसाणें ताच्या मलादीक रक्तान जोडलेलें जाल्ल्यान तें सुलाबायची सवायची कृपा जावन घेवंक नजो. उण्या दारीर मेळची कृपा न्हय ती मलादीक कृपा ताच्या फाटल्यान एकल्यान रगत वारयलां. आनी हें काम भोव मलादीक पातकां बोगसूचें आनी ह्या मारिफात बाच्यावी जोडचें काम आज सोमी आपोस्तलांचे उत्तराधिकारी बिस्प आनी तांचे सहवावराडी याजका मारिफात करता. देखून पातकांचें बोगसाणें म्हणल्यार तक्षण वचून दिमी घालची, पातकां सांगचें बापाच्या नांवी आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें आनी सांगलें बेसांव घेतलें, तशें न्ही. न्हीद जावन खरी दूख धरन त्या रक्ताची साक्ष घेवन आमी मुखार वचोंक आसा. आमोलीक शेळयेचें रगत आनी तें आज याजकाच्या हातांतल्यान बोगसाणें आमकां मेळटा. हांव तुजी सर पातकां तुका बोगसितां म्हणटा आसतना सोमयाच्या त्या महान त्याग असो कुर्साचो ताणें उडास काडूंक आसा. हें हेर कोणेय दिवंक जायना बोगसाणें अशें अधिकृत तरान बिस्पान ह्या याजकान मात्र दियाकोनांक सयत ती पदवी ना. जेजू क्रिस्ताचें व्यक्तित्व नेसोन काम करचें. टू पुट ऑन द पर्सन ऑफ क्रायस्ट इन पेर्सोना क्रिस्ती कापितीस. जेजू क्रिस्त म्हणल्यार मस्तकाचें व्यक्तित्व नेसोन करचें काम
बिस्पान आनी याजाकान मात्र करियत बोगसाणें दिवचें देखून एक याजाक बोगसाणें दिवंक नर्क घाता जाल्यार कुमसारीन बसोवंक ताका बेसोर पडटा वा ताका बेठवळ ना जाल्यार तो क्रिस्ताच्या रक्ताकच ती उण्या दरीची संगत सवायेची कृपा म्हूण लेखता. आज आमी एका याजाकान इसारी जायी. म्हाका कितलें मन आसा सोम्याचें बोगसाणें दिवंक आनी नीज जावन बोगसाण्या मारिफात मात्र बाचावी म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. मनशाचें साल्वासांव बोगसाण्या मारिफात येता जाल्ल्यान त्या खातीर सोमी मेला म्हणून सांव पावलो आमकां सांगता आनी तें सत परगटूंक. दुसरें हाच्या पयल्या वाचपांत आनी एक सत जेजूच्या पुनर्जिवानपणाचें. जेजू दिश्टीक पडला म्हूण दाखोवन सांव पावल सांगता निमाणें म्हयने भरती जायनातल्या बरयान जल्मल्ल्या म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो. जेजू क्रिस्त खरोच जिवान जाला. आमकां साल्वासावाचे आनी एक कूस दाखोवंक बाच्यावेची आनी एक कूस आनी ती आसा बापा कडेन ताच्या मोगाच्या संबंदान दवरूंक ताचीं भुरगीं जावच्याक. देखून हें सत परगट करूंक जशें आमकां लाभलां तें हेरांक आमी परगट करूंक जशें सांव पावलून केलें तें करूंक आज भावार्थ प्रसार करतले जाय, शुभ वार्ता परगट करतले जाय आनी तें तांचें प्रथम काम म्हूण घेतलें जाय. याजकांचें प्रप्रथम काम शुभ वर्तमान परगट करचें म्हणून पवित्र सभा शिकयता. आज देखून शुभ वर्तमान परगट करूंक शर्माव सांगूंक तयाराय करूंक तुका वेळ ना जाल्यार तुवें सोम्याचें पुनर्जिवानपण हळवायाचें उण्या दरीचें सवायक मेळचें म्हणून घेतिल्लें बरें जातालें. मस्त जाणांक आमकां जायतें काम आसा मोगाच्या भावांनी भयणीनो, पूण मस्त जाणां याजकांक शर्माव तयार करचें म्हणटा आसतना एका तराची उपगण येता जावंक पुरो. पूण पुनर्जिवानपणाचो संदेश आमी पासारूंक केदींच उपगनाय आनी साबार जाण आमच्या मनशांक लायक बावडट्यांक शर्माव आयलो म्हणटना न्हिदेची गुळी दिल्ल्या बरी जाता. एक न्हिदया इल्लोसो वेळ आतां इल्लो बेठवळू फादर आमेन म्हळ्या उपरांत उठचें म्हणून आमी सुलाबायाची सवायाची कृपा घेवंक आयिल्ल्या बरी. सवायाची कृपा सवायाचो माल आमच्या पोटाक पाड मस्त पोटी, तशें सवायाची कृपाय आमच्या जिवनाक पाड. ती मार्गायाची कृपा म्हणून आमी घेजय आनी ही मार्गायाची कृपा याजकांच्या हातांतल्यान आमकां लाभता. आज देखून याजकांचें गन कितें दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान बरयणार आमकां सांगता. तोच अस्कत देखून हेरां अस्कत्यांची आनी पातकान पडलेल्यांची बिरमत चिंतूंक ताका कळटा. सदां न्हीद आपली अस्कतकाय आमच्या दोळ्या मुखार दवरी जाय. आमी सडावत हेरांची अस्कतकाय आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमची अस्कतकाय इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी बॅग पाठीर घालून वयल्ल्या बरी वयता. आमची अस्कतकाय आमकां दिसना. हेरांची अस्कतकाय आमकां दिसता सुलाबायन, पूण तशें न्ही. आज आमची अस्कतकाय आमकां दिसा जाय आनी म्हज्या अस्कतकायेंत सोमिताचें बळ परगट करता म्हणून आमी मानून घेजय. आमची अस्कतकाय सोम्याक उपकाराची जाता. सांत जेरोमाच्या जिवितांत जाल्लें घडीत केदाळाय सांगतात. जेरोमाक विचारलें खंय सोम्यान, जेरोम तूं म्हज्या जल्माक काणीक जावन कितें दिताय? बेतलेमांत त्या ग्रोट्ट्या कडेन जेरोम आसल्या वेळार क्रिस्मसाच्या त्या राती जेरोमान म्हळें, सोम्या हांव तुका म्हजें सर्वस्व दितां. हांव तें जाणा तूं म्हाका सर्वस्व दिताय म्हणून. तूं हेर कितें म्हाका दिताय? सोम्या हांव तुका म्हजो जीवच दितां. हांव जाणा तूं तुजो जीव म्हाका दिताय म्हणून, पूण हेर कितें दिताय? तुजेंच म्हणलें हेर कितें आसा सोम्या म्हजे कडेन? तो व्हड जेजू म्हणालो खंय, तुजीं पातकां म्हाका दी, ती बोगसून हांव संतोश पावता म्हणून. तुजीं पातकां म्हाका दी. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेन्ना सोमी आमची पातकां बोगसिता तो व्हळ तो आमचो सडवणदार जाता. जेन्ना आमकां पातकांचें बोगसाणें नाका तो व्हळ आमकां सडवणदारी नाका म्हणून आमी परगट उसारता. देखून कुमसार जावं आमी गळाई करता, उपदेश बगता, एका तराची नाका म्हणलें आमकां बगता जाल्यार सोम्यान जेजूक आमचो सडवणदार म्हणून वळखून घेवंक आमी पाटींग करता. आज देखून
याजका मारिफात आमकां हें लाभता. ताच्या सांगाता आनी एक प्रथम भोव गरजेचें काम तें येवकारिस्त भेटोवचो. तेंय याजकांक मात्र सीमीत दिक्षा घेतलेल्यांक. हेर कोणेय भेटयल्यार तें व्हड पताक, महापताक डेलिक्ट ग्रवियोरा म्हणून पवित्र सभेन नांव आला. अती व्हड पतकांय चुकियो एक व्हड दुनांतल्या मेळनांतल्यान मीस भेटयल्यार. आज देखून ही दिक्षा दिता आमी तो येवकारिस्त भेटोवच्या खातीर. जें कितें तूं कताय तें तूं जाताय म्हणटा आगोस्तीन. तूं कितें कताय? तूं कताय क्रिस्ताक, तूं जाताय क्रिस्त. तूं क्रिस्ताची कूड कताय, तूं क्रिस्ताची कूड जाताय. केदें व्हडलें काम आमचें याजकांचें आनी केदी व्हडली जबाबदारी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. देखून आज ह्या सोगांक आमी समियाच्या तबेन समर्पण दिता आसतना तांणी तांकां लाभलें दोट्टें आपोवणें एक धार्मीक जावचें, देवाचें राज ह्या संवसारांत आयलां म्हूण दाखोवचें. आनी दुसरें याजकी जिवनाचें, याजकी मणियारपणाचें, एक आपल्या धार्मीक मेळाचें देणें ताच्या घडणाराक लाभलेलें आनी त्या मारिफात एक समर्पण आनी ताचे मारिफात याजकी जिवितांत याजकपण वा याजकी मणियारपण जियोवचें हें दोट्टें काम तें तांणी करूंक आसा. ही विशेश जबाबदारी धार्मिकांक आसची. ह्या संवसारांत देव आसा, ताचें राज आसा म्हूण दाखोवंक. तर ह्या आमच्या भावांक सोमी खरेंच बळवंत करून दी. तांणी केल्लो निर्धार तांणी सगळ्या मनान करूंक देव तांकां आशिर्वाद दिवन दी, कुरपेन भरून दी म्हूण मागया. एक याजक जावचें म्हळ्यार सोम्याच्या मिसावाक विशेष रितीन कान मारचो म्हण अर्थ. देखून आतां गवळी बाप याजकी बेसाचे जबाबदारे विशान दियोकोनांक सवाला विसान आनी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजल्या म्हणलें खात्री करतलो. म्हज्या मोगाळ भावानो, याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळूंक तुमकां खुशी आसा म्हूण तुमी दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पासो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्रत्मेच्या आदारान याजकी मणियारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणियारपण फावो ते परी जाणवायेन चलोवंक तुमकां खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. देवाच्या मायमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या बागेवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेश जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभोवंक तुमकां खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. तुमच्या अधीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर तांबान आसतना मागणें करची जबाबदारी पाळोवंक तुमकां खुशी आसा. वय म्हाका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबरच मनशाचे सडवणे खातीर देवाक तुमची भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. वय देवाच्या आदारान म्हाका खुशी आसा. एक याजक क्रिस्ताचो सेवक आनी बिस्पाचो सहा वावराडी. ताणें ताचो वावर बिस्पाचे कुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलेले सेवाक आपल्या बिस्पाक आनी ताच्या जाग्यार येतेल्याक विधेयपणाची बसवणी करतात. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तसो संपूर्ण करूं. तूं याजकी मणियारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक
तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तसो संपूर्ण करूं. तूं याजकी म्हणयार पणसोलोंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तसो संपूर्ण करूं. तूं याजकी म्हणयार पणसोलोंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सवें बरें काम सुरू केलां तें तसो संपूर्ण करूं. एका याजकाक आपले मनेरपण चलोवन व्हरूंक देवाची विशेष कृपा तशेंच सांता भक्ताची मजत गरज आसा. देखून आमी सांता भक्ताची लदीन गावया. आपल्या कालतेपणाचो गुर्त जावन उमेदवार ह्या वेळी वेदी मुखार सरपडटले. आमी समेस्तांनी उबे रावलेले कडेन मौनपणी मागचें. सोम्याका कोळकर क्रिस्ताका कोळकर सोम्याका कोळकर भाग्यवन मोरये देवाचे माये भाग्यवन मेंगेले भाग्यवन देवदूतानो भाग्यवन जोसे भाग्यवन स्नानिक सुवा भाग्यवन पेद्रो आनी पावलो भाग्यवन सुवा भाग्यवन मरी magdalena भाग्यवन स्टेफाना भाग्यवन लोरेन्सा भाग्यवन Antiochaचा Inasa भाग्यवन Agnesa भाग्यवन Perpetua आणि Felicita भाग्यवन Gregory भाग्यवन Agostini भाग्यवन Mortini भाग्यवन Benedicta भाग्यवन Dominga भाग्यवन Francis Savera भाग्यवन Suva Morivianney
भाग्यवान तेरेसा भाग्यवान सियोनाचा कत्रेना भाग्यवान तोमासा भाग्यवान Gonzalo Garcia भाग्यवान Suwao भाग्यवान Alfonsa भाग्यवान João Paulo dos Rios भाग्यवान Mother Teresa भाग्यवान Josefas भाग्यवान Tasisicha Francesa भाग्यवान Tasisicha Clara भाग्यवान Padre Pio भाग्यवान Anthony देवाच्या सुमे संता Bogdano तुझी दया दाखवून निवारण कर सर्वाईटांतले सर्पातकांतले ससनाच्या मोरणांतले तुवें मनशा सैम घेतले वरवे तुझ्या मोरणांनी पुनर्जीवन पोना वरवे पवित्रात्म्याच्या देण्यावर वे आम्ही पाहत की तुझ्या भुईसपेक्षा लय आणि सांभाळ मन पापसाहेबांकांनी सुमे स्वर्गाच्या मान्यरांक तांच्या बेसान सांभाळ म्हूण सर लोकांक बरवशान आनी शांतीन लागीं हाड म्हूण आमकां तुज्या सेवेन घट कर आनी सांभाळ म्हूण विसलेल्यांक आशीर्वाद दे म्हूण ह्या विसलेल्यांक आशीर्वाद दे आनी पवित्र कर म्हूण ह्या विसलेल्यांक आशीर्वाद दे पवित्र कर आनी अभिषेक कर म्हूण Jesu, dziwia dewacia pohuta. Krista aikam kam.
एक आमकां सर्वेस्पर आमच्या देवा, या तुझ्या सेवकांचेर पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद आनी या जाकी कृपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पिता. तुजे अगणीत उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. दयाकन बसा. दमदुतांनी विसरल्या पवित्र सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून मागून तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागली. आतां गवळी बाप विसरल्या सेवकाच्या तकलेर हात दवरून सोमयाच्या याजकपणांत तांकां भागीदार करता. उपरांत हांगासर हाजीर आशिल्ले कर्नाटका कपजीन प्रांताचो प्रांतीय वडील मानादीक बाप ऑल्विन डायस आनी ताचे सल्लागार तशेंच हांगासर हाजीर आशिल्ले सर याजाक तशेंच करतले. याजाकांनी वेंचलेल्याच्या तकलेर हात दवरतना पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें.
आतां गवळी बाप वेसलेल्यांचेर संस्करणाचे मागणे म्हणटलो. आमी उबी रावया आनी संस्करणाच्या मागण्यांत भक्तीन वांटो घेवया. पवित्र सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी शासनाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वाणटाय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवायेन तिरायलेलें तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेविताचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेदना तांचे सांगाती आनी मणयारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशां विसलें. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी काय 70 बुदवंतां पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावत असले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मतांक सगळ्या संवसारार बावट परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सरेस्परा आमी तुजे लागीं मागतांव, आमच्या असक्कायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असक्काय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थाव. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुज्या कडचे घेतलेले आदारी वर्गाचे मणयारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावों आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्त सवे एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. याजकी वर्गाक उबारिल्ल्या आमच्या भावांक ते क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटेली म्हणलें स्पश्ट करूंक तांकां आतां मिसाची मुस्तायकी नसयतात. आमी सर बसया. जेजू क्रिस्ताक आमच्या श्रेष्ठ याजकाक बापान पवित्र आत्म्यान मागलोलो मिसाचें बलिदान आनी हेर संस्कार भेटोवंक फावो जायशें आतां आमच्या नव्या याजकाचे हात पवित्र परमळी तेलान मागतात. जेजू क्रिस्त समिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो समी तुका सांबाळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळूं.
सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रात्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्त ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तसो सोमी तुका सांबाळूं. एका याजाक असो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें. देखून आतां बेस नव्या याजकाचे हाती हुंडो आनी वायनाची कास दिता आनी तांचें जिवीत जेजून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पासून भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे, जेतून संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे, जेतून संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे, जेतून संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे, जेतून संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप एकवट असो आनी माया मोगसो गुर्स जावन नव्या याजकांक शांती दिता. उपरांत बाप ऑल्विन डायस आनी ताचे सल्लागार शांती दितात आनी तांकां याजकी वर्गांत स्वागत करतात. ताच्या उपरांत वेदी वयर हजर आशिल्ले याजक मात्र नव्या याजकांक शांती दितले. ह्या वेळी आमी युक्त गीत गावचें. Umí von Dorian Zusta.
नवे याजाक कोवळी बाप आनी हेर याजाक सोवे पयल्या पावटी मिसाचे बलिदान भेटयतले. ह्या दिशेन तांच्या मोगाच्या तावन ते कानिको स्विकार करतले. ह्या वेळी आमी कानिकेचें गीत गावचें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात.
पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान सिसाचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर मणयाऱ्यांक कलतेपणी दुसऱ्या पासत मिनतीन वावरूंक आनी ह्या भाशेन आपणाकच एक आत्मीक बली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हण आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नवे आनी सासणीक करार असो परम याजक कसो मागलोय. हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जाणवान आनी मोगान तुवें निर्मिलाय. आपणायलेले परजेक जेजू राजकी याजकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणयारपणांत भागीदार जावंक पावतात. आमच्या सडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपले पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबा वाडूंक तो तांकां मणयारी नेमता. तुज्या पवित्र परजेक मोगाचे देखीन सोलोवंक, तिका तुज्या उतरान पोसूंक, संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे साकरेक आनी तुज्या परजेचे सडवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदां तांणी गवाय दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Del balanzo सर्वेस्पर सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें ती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक हे काशा परजातून जमयता साई. देखून बापा, फलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सासणीक खाराराचें रगत पतकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Pawarta sogutu pergatuya. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भाग्यवंत आमकां मोरयेच्या भाग्यवंत जुजे तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचोवन काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. त्यांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. सर्वेस्परा ही संदनाची बली अख्ख्या संवसाराची शांती आनी सडवण संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वाटसुरें तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता समेस्त गवळ्या आनी आज पवित्र सभेचो येजक जावंक संस्कारलेल्या ह्या तुज्या सेवकां आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवकां आनी तूं आपयताय तूं आपणायत आसाय ते सगळे परजे बराबर बावर्थांत आनी प्रतिमोगांत तीरकर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा वाईटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्याम ती सुभागी. ಆತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ವಂಡಿಸುವ ವೇಳೆ. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಾಂಧವರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. सदा मुझे रसो तुझे bendiam mujanuso dice Jesus como so kurung somyamok tuzo तुझे दी सदा मुझे रसो तुझे bendiam mujanuso dice Jesus como so kurung somyamok tuzo मुझा जिन्येच्या कलक्यान करा तुझा दनपाराचो सूर्यो म्हाका उठलून तुझ्या गोपान गजाताना सांबाळ दर्यो तुका विसरल्या रे म्हाका विसर नाका तुका दुखयल्या रे म्हाका दुखय नाका हांव अस्कतबल सैंबासो तुजी दीस सदा मुजेर आसो तुजे bendiam mujanuso dice Jesus como Koso kurung somyamok tuzo Tuji di sada mujeraso
तुझे vengiam mojanoso dice que sus como son socorro somniamo tuzo Rastana dacă-i jivitaci dișar Sălboni atmoni rastana Bărmaca akan bărvășan Tu ca visăliari Maca visărnaca Tu ca ducăi-liari Maca ducăi-naca Havascătă bălsăi baso Tu cidisă damogeraso Tu ce vengiam mojanoso Dice que sus como son Coso corung somniamo tuzo Tu ci dice damo gerason Tu ce vengiam mojanoso Dice que sus como son Coso corung somniamo tuzo Gesù muja calzan pekla Undo tuja mogaso Undiaru par calzate Fancăi uzvar sărghiso Moctuzo svadi Moa prasruci Gilien moladi Boa moli Moctuzo svadi Moa prasruci Gilien moladi Boa moli Muce catirto Som sracailoi Mucea patca catir Cursar meloi Teagan moganciam Ulo diloi Mogaci vita Satsaloi Gesù mucea calzan pekla Uzo tuja mogaso Undiaru pan calzan tebun Fancăi uzvar sărghiso Moctuzo svadi Moa prasruci Gilien moladi Boa moli Moctuzo svadi Moa prasruci Gilien moladi Boa moli Tuja samadana ce hate Sumyakar makakar Tuja samadana ce hate Sumyakar makakar Tuja samadana ce hate Kainsar dvesha sa, kainsar mog bompum, kai dubawa sa,
थंय भावा जागोंक निराशे बरवसो हाडूंक काळोखान दिवो पेटोवंक चुकेल्यांक माफ करूंक कश्टल्यांक कुमोग करूंक बेजारायेन आसलेल्यांक संतोष दिवन फावो कर सुम्या कर म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हाते सुम्या कर म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हाते सुम्या कर म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हाते जोडून राखनासतना बुजवंते दया कर हे नासतना कित्याक देवना मी घेतां बोगसून बोगसाणे जोडतां आनी मेल्ल्यान ससनाच्या जियेंत जल्माता सुम्या कर म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हाते सुम्या म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हाते सुम्या म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हाते प्रार्थुया. मोगाच्या बापा सर्गींच्या काणान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता. तुज्या पवित्र सभेचे सर्व मणयारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विश्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवंत परगटणार जावन तुका बापा महिमा दिवं आनी समेस्त मनशांक तुजी सडवण पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुमी पाळच्याक पवित्र सभाक घडलोलो आनी चलयतलो सर्वेस्पर देव आपले कृपेन तुमकां निरंतरी राखो. तोच तुमकां ह्या संवसारांत दैवीक प्रितीमोगाचे सेवक सताचे साक्षी आनी संदानाचे विश्वासी मणयारी करूं. बावार्थ्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवन ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताचे कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुमकां खरे गवळी करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं. आतां नवे याजक बाप रोशन सिक्वेरा, बाप क्लेमेंट पॉल डिसोजा, बाप जॉय विंडायस आनी बाप देवस्या इयल आपले प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडू
मोगाच्या प्रोविन्शियल बापानो, तांचे कावन्सिलर आनी सर कापुचीन प्रादिनो, आज नवे याजाक जाल्ल्या बाप रोशन, बाप क्लेमेंट्स, बाप जॉयबीन आनी बाप देवसिया आनी हांच्या कुटुंबादारानो, तुमकां समेस्तांक हांव ह्या बागी सुवाळ्याचे शुभाशय फाटयतां. प्रत्येक जावन नव्या याजकांक शाबास म्हणटा. तांणी काडिल्लें मॅट तिरासानेन सांबाळ्ळां. देवाच्या कृपेच्या आदारान, वडिलांच्या मार्गदर्शनान, आवय बापायच्या मागण्याच्या बळान आनी समेस्त आमच्या सहकारान आनी साहवासान ते येदोळ पर्यांत विश्वासी रावल्यात. फुडल्या दिसांनी विश्वासी रावूंक, सोम्याचें नांव गाजोवंक, ताचें बोगसाणें आनी ताची कूड आनी रगत लोकांक दिवंक, उमेदीन वावरूंक, सदांनीत भोव संतोशान वावरूंक देव तांकां गटायन बरोवन दिवन मागता. आनी तुमकां समेस्तांक प्रत्येक जावन वडिलांक तुमचो उपकार बावडटा. तुमी देव आपोवणेचें बी ह्या तरणाट्यांच्या काळजान भुरग्यापणांत घाल्ल्या. आनी हांगासरच्या समेस्तांकी एक उलो, आमच्या दिएससीक, आमच्या धार्मिकांक देवापणाची गरज आसा. तरणाटे याजाक जाय, सोम्याचो संदेश व्हरूंक, दिएससीचे याजाक जावं, कापुचीन मेळाचे वा इतर धार्मीक मेळाचे याजाक जावन सोम्याचो संदेश व्हरतले आमकां जाय. देखून चड आनी चड युवकांक प्रेरण दी जाय, तांचे खातीर माग जाय, आमच्या कुटुंबांनी माग जाय म्हणून उलो दिता. परत हांव तुमकां बरें मागता आनी नव्या याजकांक शाबासकी पटयता. देव बरो दीस दिवं. मोगाळ गवळी बापानो, हांगासर जमलेल्या देव प्रजेच्या नांवी, धार्मीक भाव भयणीच्या नांवी, याजकांच्या नांवी, तशेंच कापुजीन फ्रादींच्या नांवी आमी तुमचो उपकार बावडटा. आज तुमी आमच्या सोग कापुजीन फ्रादींक ते लावन कॉन्साक्रार केलां. याजकी दिक्षा तांकां दिल्या. क्रिस्ताचे मणयारी जावन तांकां तुमी नेमलां. ह्या वक्ता हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवी आमी तुमचो उपकार बावडटा. मंगळूर धर्म प्रांताचे धर्मदक्ष जावन, तशेंच बरो गवळी जावन तुमचें जिवीतच एक आमकां आदर्श. प्रावादपण, उंचली शिकवण, तशेंच तुमच्या जिविताच्या आदर्शा वरवीं तुमी आमकां प्रेरण जावन आसात. ह्या वक्ता सर्व कापुजीन फ्राद तशेंच हांगासर जमलेले आमी सर्व तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हें आमकां भोव गरजेचें आनी भोव मोगाचें जावन आसा. तुमचें जिवीत हें प्रेरण जावन हर एक घडी, हर एक वेळा तुमी आमकां सहकारान, प्रोत्साहन, उत्तेजनान आमकां क्रिस्ताक परगट करच्याक आनी क्रिस्ताक साक्षी दिवच्याक तुमी सदांच उलो दितात. हो आमी सदांच पाळून तुमचे सारकें आमी बरे गवळी जावच्याक, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फिरगजांनी, तशेंच आमच्याच कोवेंतांनी आमी बरे गवळी जावच्याक तुमचो उलो आमी पाळटल्या. तशेंच आमी तुमच्या खातीर मागतल्या आनी तुमकां परत आमी आभारी जावन आसा, आमी ऋणी जावन आसा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुझ्या शेतांत वावराडी जावन म्हाका नेमलाय, म्हाका सन्मादींच तुवें नांवान आपयलाय. तुझ्या शैयान सोपोस करून जी म्हजो अर्पून याजक जावन म्हाका विंचलाय. तुजे शांती हातेर जावंक हांव आशेता. तुजे मोगा बोंदे जावंक हांव लालयता. म्हजो कुरीस घेवन पाटलाव करता, सेवक तुजो जाता. म्हजो कुरीस घेवन पाटलाव करता,
सेवक तुझो जाता वार्ता प्रसारू म्हाका धाडलाय तुझे पोषण रक्षण तू म्हाका पासयताय श्रीणी माया मोगाची सेवे त्यागाची जीवन प्रेरण लाभयता तुझे शांती हाते आनी हाते जावं हांव आशेता तुझे मोगा बोंदे जावं हांव लालेता म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता सेवक तुजो जाता म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता सेवक तुजो जाता तुझे शांती हाते जावं हांव आशेता तुझे मोगा बोंदे जावं हांव लालेता म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता सेवक तुजो जाता म्हजो कुरीस घेवन फाटलाव करता सेवक तुजो जाता मोगाय पुत्रा सो